ॲडव्होकेट शशांक नार्वेकर हांची उत्तर गोंय जिल्ह्याचे काँग्रेस अध्यक्ष म्हूण निवड जाल्या, जाल्यार मंगलदास नायक हांची म्हादय जिल्ह्याचे काँग्रेस अध्यक्ष म्हूण निवड जाल्या। ह्या वेळार दोनूय नव्यान निवडून आयिल्ल्या अध्यक्षांनी काँग्रेस पक्ष घटमूट करपा खातीर यत्न करतले म्हूण सांगला। शशांक नार्वेकर हांचे कडेन उत्तर गोंयांतल्या 12 विधानसभा मतदारसंघाची जापसालदारकी आसतली, जाल्यार मंगलदास नायक हांचे कडेन म्हादय जिल्ह्यातल्या 8 विधानसभा मतदारसंघाची जबाबदारी आसतली। आरडीएक्स ब्युरो रिपोर्ट। आमचो म्हादय जो डिस्ट्रिक्ट केला ते म्हादय डिस्ट्रिक्टान 8 मतदारसंघ येतात, तातूंत पेडणे, मागीर मांद्रे, आमचो दिवचल, मय, साखळे, सत्तरीचे दोन्ही म्हणजे वाळपय आणि पर्ये आणि पिरियोड असे हे मतदारसंघ जे आसा हे म्हादय डिस्ट्रिक्टान येतात आणि ह्या डिस्ट्रिक्टाचे अध्यक्ष जावन आसात मंगलदास नायक। ताच्या मना काळजांतल्यान ताचे अभिनंदन करता। त्याच बरोबर आमचे नॉर्थ गोवा जे आसात ते ॲडव्होकेट शशांक नार्वेकर हांची नियुक्ती जाल्ली आसा आणि नॉर्थाक बेसिकली आमचो बार्देजांतले सगळे मतदार म्हणजे कॉन्स्टिट्युएन्सी प्लस तिसवाडी कॉन्स्टिट्युएन्सी अश्यो ज्यो आसा ह्यो सगळ्यो कम्स अंडर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट। कित्याक हांव नांवां सगळीं घेना कारण इट इज ऑल टुगेदर 12 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आणि आमच्या म्हादय हाका 8 कॉन्स्टिट्युएन्सीज लागता। सो अशा ह्या दोन्ही डिस्ट्रिक्टाचे अध्यक्ष आमकां मेळिल्ले आसात। बाब मंगलदासाचे सांगप म्हणल्यार ते कुडणे पंचायतींतल्यान येतात। पंच सरपंच अशे तांच्यांनी पदां भुशयल्या, म्हणजे ग्रासरूट लेवलच्यान वयर सरिल्ले आमचे कार्यकर्ते आसात। तशेंच ॲडव्होकेट शशांक नार्वेकर हे म्हापसा म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलर जावन आसात आणि तांकां एक पॉलिटिकल वारसोय म्हणून येता तांचे आसा। तांचे काका ॲडव्होकेट बाब दयानंद नार्वेकर हे तांचे काका जावन आसात। तांचे वडील जे आसात ॲडव्होकेट सुभाष नार्वेकर हेही काउन्सिलर आमच्या म्हापशीचे आशिल्ले आणि ही वॉज अ चेअरपर्सन ऑल्सो। सो अशें तांकां पॉलिटिकल जो वारसो जो आसा ते तांकां लाभिल्ले आसा। पण इतले आसून सुद्धा ग्रासरूट लेवलच्यान वयर येवप, इलेक्शन कंटेस्ट करप, पार्टी भितर इलेक्शन कंटेस्ट करप आणि हे पोझिशनाचेर येवप, हाका लागून तांकां दोगांयकूय हांव तांचें अभिनंदन करता। सध्या मोठी जबाबदारी दिल्या। सगळ्यात पयलीं वरिश्ठांचे धन्यवाद म्हणटा की म्हाजेर हो विश्वास तेंच्यांनी दवरलो। 8 डिस्ट्रिक्ट दिल्या म्हाज्या अंडर, म्हादय डिस्ट्रिक्टाचो प्रेसिडेंट करून म्हाका एक मोठी जबाबदारी दिल्या। आता इतके दीस पळोवंक अशें जाल्यार ह्या मतदारसंघात चडशें काम जावं ना आनी ना आमचे आमदारूय ना हांगासर, चड व्हडलो सपोर्टूय ना। काम टायम पिरियड खूब कमी आहा आणि काम खूब आहा। आमचे जुनियन कार्यकर्ते आहा पयलीं पासून, म्हणजे पोरणे जे कार्यकर्ते आहा ते विस्कळीत जाल्लेले आहा। तांकां एकी कडेन हाडपाची चड गरज आहा, लिडर्सांक फुडें काडपाची गरज आहा, कार्यकर्त्यांक लिडर करपाची गरज आहा। हे सगळे विशय घेवन प्रत्येक मतदारसंघात म्हणजे जे 8 जी जबाबदारी पार्टीन दिल्या म्हाका म्हादयची, अजून इंडक्शन बी उरलां आमचें, म्हणून सगळ्यात पयलीं म्हणजे हांव जे एक प्रॉमिनंट मेंबर म्हणून म्हाका हांगासर आपयलो, एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट म्हणून म्हाजें अभिनंदन केल्या बद्दल सगळ्यांचे हांव आभार मानता आणि पार्टीचे त्याच प्रमाणे आभार मानता की येदी व्हडली म्हाका जबाबदारी दिल्या बद्दल। म्हाका स्वताहून इच्छा आसलेली की पार्टी एक व्यवस्थित रितीन वयर काडपाची, कित्याक आमी ग्रासरूट लेवल पयल्या, ग्रासरूट लेवलांसून काम करून येयल्लेले मनीस आमी, एक सीएमाचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम करून येयले आमी। बीजेपीचो कसो भंय आसा, कितें आहा तो लागसून पयला, आमी भियाना पूण लागसून पयल्या। सो भंय जो लोकांच्या मनान घातला तो काडपाचो चड गरज आहा। काउन्सिलर पंच निवडून हाडपाची आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी एज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, एज ब्लॉक प्रेसिडेंट, सगळ्यांक रेप्रेझेंटेशन दिवन तांकां एक बरी व्हॅल्यू सिस्टम परत क्रिएट करपाची ही आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी। फक्त निवडून हाडूंक जाय म्हणून कोणाकूय निवडून हाडप ना, एक बरी व्हॅल्यू सिस्टम आसलेल्या लोकांक परत निवडून हाडपाचे म्हाजे तरी प्रयत्न आसतलो आणि त्याच सिस्टमांसून वयर बरे लिडर येतले। कित्याक सद्याचे म्हाका तरी लज दिसता पळोवन
आमी एका टायमाक लिडर अशें पयल्या जे कितें रॉंग जाता न्हू तेज्या वांगडा उबे रावता. आतां सद्या कितें रायट जाता तेज्या वांगडा उबे रावता. सद्या ते सगळेच जाण रॉंगूच करता जाल्यार मागीर आमचें शिक्षण आमी कितें करता, फुडें सरोंक ट्राय करता, तेजो फायदो कितें? जो पर्यंत तो फायदो लोकांक पावना तो पर्यंत एज लिडर आमी सगळे फेल जाता. सो अटेम्प्ट शूड बी की ग्रासरूट लेवलांसून बरी लिडरशीप आमी क्रिएट करूंक जाय.